भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें आसा हें अस्सल फटींग आसा. ताचें कारण अशें की फटोवतांचो धंदो आसा, परंपरा आसा. 2012 सालांतलो मातृभाशां कडेन घात जो ताणें केलो आनी लोकांक फटयत रावले शेवट पर्यंत, त्याच पद्दतीन हांगा म्हादयच्या बाबतींत तांच्यांनी केलां. दुर्दैवान हें तांच्या साठ्यालोटें आसा. हें खूब पयलीं ठरलां. म्हणजे हांव मारल्या भशेन कर, तूं रडल्या भशेन करता, अशा पद्दतीचे तांच्यो कारवायो ज्यो आसा त्यो चल्ल्या. त्यामुळे अमित शाहान थंय डिक्लेअर केलें. हाजो अर्थ असो आसा, अमित शाह कॅनॉट लाय न्हय. त्यामुळे गोवा सरकार ताच्या भितर सामील आसा. मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत जो आसा तो मदीं जो भेट घेवन आयलो ह्या सगळ्यांची, थंय तांचें हें केलें ताणें की अशा प्रकारचो स्टेटमेंट करतलो म्हणून. इतले रिस्पॉन्सिबल पोस्टाचेर आशिल्लो मनीस इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करिना. त्यामुळे अमित शाह जें कितें सांगता हें सिरियस आसा, खरें आसा. म्हादय आमच्यांतल्यान गेल्ल्यान जमा आसा, ती आमकां परत आतां कांय केन्ना मेळपाची ना. गोंयाक ताजे परिणाम भोगचे पडटले आनी हे लोक शेवट पर्यंत आमी मरासर फटयत रावतले. त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की तरेतरेच्या पद्दतीन आतां चलना. सगळ्या पद्दतीचे प्रयत्न लोकांनी केले, वेगवेगळ्या पातळीचेर केले. 2018, 19 आनी 20 हे 3 वर्सां आमी तरेतरेच्या फोरमचेर भारत माता की जय म्हणून गोवा सुरक्षा मंच त्या वेळाचेर आशिल्लो, ताज्या वतीन अशो यात्रा करून 270 गांवांनी आमी गेल्या. लोकांकूय लागून पडलेलें ताचें कारण अशें की लोक लाचार जाता निवडणुकीच्या वेळाचेर. पयसो हातान जर मेळ्ळो जाल्यार मागीर लोक तें सगळें विसरता. ताचें उदाहरण म्हणजे मायनींग बेल्ट जो आसा, त्या मायनिंगचो येदो इश्यू आशिल्लो आनी येदो मोठो आंदोलनां, निदर्शनां आनी कितें कितें सगळें केल्लें. आनी प्रत्यक्षान जेन्ना निवडणुको आयल्यो त्या वेळाचेर लोक सगळे क्लीन स्वीप मायनींग बेल्टान BJPक दिवन नाका जाले. लोकांक जर तेंच जर जाय जाल्यार म्हजें अशें म्हणणें, पीपल गेट द गव्हर्मेंट दे डिजर्व. आनी त्यामुळे अमित शाहान जें सांगलां तें सत्य सांगलां. आनी त्यामुळे हांणी कितलेय फटोवपाचो जरी प्रयत्न केलो लोकांक, जाल्यार हे अशेंच करताले, नाटकां करताले शेवट पर्यंत. कोर्टांतले लढयता म्हूण सांगताले, आनी कितें लढयता म्हूण सांगताले. ऑलरेडी ठरलां तुमचे 2 खासदार हांगा आनी थंयचे 28 खासदार. तांकां वयर सत्ता जर राखतलो जाल्यार 28 खासदारांची गरज आसा काय 2 खासदारांची गरज आसा हें सांगपाक जाय. खरें म्हणजे ह्या सरकारान सगळ्यांनी राजिनामो दिवन घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण करपाक जाय आशिल्लो. तो करिनात ते. त्यामुळे तांकां तें करपाचें ना. दे वॉन्ट टू फूल द पीपल ऑल द टायम्स. अशा टुगेदर फॉर म्हादय काडल्या, सेव गोवा, सेव म्हादय डिफरंट जाता. हितून लोकांची खंय एक हें जाता, कन्फ्युजन जाता कशें तुमकां सारको खंयचो आसा आनी कोणाक सपोर्ट करता आमी. ना कितें आसा, प्रत्येकाक आपूण आपल्या परीन आंदोलन करपाचो अधिकार आसा. बऱ्याच वेळाचेर विरोधक जेन्ना एकठांय येता त्या वेळाचेर ते नेतृत्वाचेर डावट घेतात केन्नाय. म्हणजे हो मनीस पॉलिटिसायज करतलो काय कितें तो मुवमेंट, आनी ताजे मुळे ते पयस रावता. आनी पॉलिटिकल लिडर जो पॉवरफूल आसता, पयशे जाचे कडेन आसता, तो अशा प्रकारचे स्प्लिंटर मुवमेंट जे आसा हे आपल्या हातान घेवपाचो प्रयत्न करता. तो दुबाव आशिल्ल्यामुळे प्रत्येक जाण आपापलो परीन वेगळो करतात. खरें म्हणजे सुदैवान एकत्र येवंक जाय आशिल्ले सगळे, पण तशें कांय जाल्लें ना. ताचें कारण एका नेत्याचेर विश्वास आसा, अशा प्रकारचे दुर्मीळ गजाली हांगा गोंयांत आसा. तशें तें हें ना. आनी त्यामुळे लोकांनी आपल्या परीन करपाक जाय. पण लोकांनी निवडून दिल्लें गव्हर्मेंट जें आसा, हे आमदार आनी मंत्री जे आसा, खासदार जे आसा, हांच्यांनी राजिनामो दिवन पेचप्रसंग निर्माण करपाक जाय. कित्याक ते रिप्रेझेंट करतात न्ही जनतेचे. अशें थँक्यू.